कोणा घास मारया रे तांतयाकू केड्याकू परिजीक से रानको भी मस्त बरी जाय दी म्हाका जेवण सारते बशें तू जाणा तुगे जावं आतां जिम मात ते कॉलेजीस येयला आतां आनी कासार जालें तेका आखे मिरे उसोण भायर यांचो चोय 3, 2 2, 1 1. go. So the winner is good morning guys, welcome to my new vlog. कशा आहे तुम्ही सगळी समजता सगळी बरी आहे मग तेच भाशी हांव अलिशा आणि आजचे हाटले हा डाडा आम्ही आहे बरी आणि टायगरय दाखयत तुमका. Good morning guys, कशा आहे तुम्ही सगळी? गुड मॉर्निंग गाईज. हा बरो. सो गाईज त्याने पहिले सांगितलं तर बरं हा मग ओके. आणि गाईज तुमका टायगर दाखवूया. टायगर हा वाचो हिंगा बसून हा नीत माता. Tiger boy, you want to say good morning? Come say good morning. Good morning everyone. कसे आहे तुम्ही? सजमता सगळी बरी आहे मग आणि तेच बासी आम्ही बरी आहे नो पूत यू स्लीप. सो गाईज आता या किचनाक आणि धाकटोसो ब्रेकफास्ट करूया कित्याक अजून ब्रेकफास्ट केलो ना. आलिशा दाडान तेणी सगळ्यान केलो ब्रेकफास्ट. सो हांव उरलोलो हांव मातशें लेट उठलोलो कित्याक हांव न्हू राती एडिटींग करता म्हणल्यार म्हाका मातशें टायम जालो आनी लेट गेलो न्हिदपाक. बट एनीवेज या किचनाक आनीक ब्रेकफास्ट रेडी करूया ओके. आनी मेळया तुमकां ब्रेकफास्ट टेबलाचेर. गाईज असो जालो म्हगेलो ब्रेकफास्ट रेडी. तूं मोठोली प्लेट भर हाडला मग. येस गाईज प्लेट भर हाडला कित्याक म्हाका हेवी ब्रेकफास्ट करप पडटा कित्याक आतां हांव जिम स्टार्ट केलो हा न्हू. सो तुमकां दाखोवया बारीकशें कितें आहा तें ओके. बॉयल्ड एग्स ओके 4 बॉयल्ड एग आहाय. पॉरिज ओके खासभर पॉरिज आहा आनी 1 बनाना आनी डेट्स ओके. सो चोवपा शकताय म्हगेलो ब्रेकफास्ट आनीक आहा म्हगेली कॉफी ब्लॅक ओके. गाईज समजता तुम्ही सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केला आसता मग ना हे म्हगेलो हेवी ब्रेकफास्ट करूया मुजे भाशेन आनी सांजांनी देंपराबर जेवपा ना. आतां मागीर जेन्ना म्हाका भूक लागतलो न्हू तेन्ना हांव मागीर खातलो. सो एश न्हू की म्हाका लंच जायस मो आतां येस बट बारीकशी मील खाता इन बिटवीन ओके. कोणा घास मारया रे तांतयाकू केड्याकू परिजीक. सो एक्चुअली परिजी हा गाईज पयली आनी मेळ्या तुमकां मातशें शकता. गाईज आय एम बॅक. तुमी म्हणटली बॅक म्हणल्यार येस हांवें ब्रेकफास्ट केलो मातशें बसलोलो बसून टीव्ही चोयतालो थिंगा मातशें जॅम लागली ओके. आनी कुजिना कोण डाडो कोत्ता धाडयता कितें काय. सो चोया कोण आहा तो. म्हाका दिसता सासपाय कुजिना आहा कित्याक न्हू काल राती तेणें हें हाडलेलें कितें म्हणल्यार तें रानकोंबी मांस हाडलो तेणें. हांव नको खंयसो हाडलो आनी कितें मू आनी तें न्हू रानकोंबी मांस म्हणल्यार सारकें रेड सारकें बीफ अशें बिफा भशेन ओके. सो म्हाका दिसता तो रांदता किचनांत थिंगा. सो कित्याक काल सांगता तो आपूण शाकोती कोत्तो मू. सो या किचनाक आनी दाखोवया तुमकां मांस केसो तें. आनी हांवें केन्ना चोयलें ना अशें करून रानकोंबीचें फर्स्ट टायम. सो या किचन आहा तो. व्हॉट यू कुकिंग also guys रांदता हिंगा रानकोंबी. सो गाइस से रानकोंबी मस्त चोवपा म्हाका बीफ एश दिसलें तें बट रानकोंबी कित्याक न्हू पयलीं हांवें बिलीव करूं ना तेका रानकोंबी बाबू कितें तें. सो जेन्ना हांवें ती गोमटी चोयली न्हू तेजी धाकटी तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें कोंबी आय मीन हय कोंबयेकूय तशें गोमटी आसना ताका लागून. सो आतां रांदतो आतां शाकोती कोत बरी जाय रे सारकी गोस्ताचीच. सो गाइस चोय म्हाका सांगता पत्ता निदान उठ. आनी गाइस चोय आलिशाके पार्सल येयलो हा हांवें ओपन केलो ना. चोया केसो पार्सल तें ए बरी जाय न्ही म्हाका जेवण सारकें भशेन तूं जाणा तुगे जावं आतां जिम मात न्हू तुगे तें अशें तेल बेल सारकें ते भशेन यूज करपा जाय. ऑलिव्ह ऑयल आनी तेसलें सारकें कोकोनट ऑयल आवयस कोकोनट ऑयल हय हेल्दी आहा तें कर कितेंय घाल बट हेल्दी ओके. सो आली युअर थिंग युअर पार्सल व्हॉट इज दिस. सो हें आलिशान कितें ऑर्डर केला समथिंग What हांव सांगपा ना तेंका कित्याक ती मुगे ब्लॉग चोयनाय सारको. गाइस आलिशा बेजार आहा तुमचे ते हाली एकू घेवन बसलो हा तेगे कॅसेट टेप म्हणटा ती थिंगा गुंवता तूं मुगे ब्लॉग चोयनाय मुगे ब्लॉग चोयनाय. बट दिस इज समथिंग कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू व्लॉग्स येतले हे दिसांनी. व्हॉट इज दॅट समथिंग आय वांट टू डू ओके गाइस तेणें कितें ऑर्डर केलो हा तें सांग ना समथिंगूच म्हणटा तशें समथिंग इज चोवपा जाय ब्लॉग
something is cooking Muzano in kitchen, but something in Alisha's hand, and she don't want to tell. Something in Ali's mind. Ali's mind किती हा होया. Ali मग सांगता मग तो मागिरो. No, तू लॅबडा ते गेला. So guys, हांव तुमगे लेमड होय मग सांगता म्हणल्यार ना होय. सो येस गाईज याचं यानिका आणि तिने फिक्स केला राती आणि फिक्स कोत्ता म्हणल्यार झाले 1 or 1 o'clock दे फिनिश. गाईज यू नो बारीक बारीक वस्तू म्हणल्यार नो जायत काम आहा तेका बारीक बारीक किडे. We wouldn't be able to do it. या आणि तर आवाने आले ते दुस केलो नाही म्हाका दिसते आत्या हांदे पत्ते घडपो आमी. सो They फायनली did a good job. Yeah, they and we did a had good great time. या बरो टाइम केलो आमी फान जाले आमगेले मस्त तेंगेले कॉम्पिटिशन एश मुगायले हांव नको ते रिकॉर्ड जाला हांव केला नमक उडगास ना सो हांव घालतलो हिंगा हा जाल्यार ओके धाकटेशे क्लिप घालतलो राती कितको कोत्ताले ते केतलो टाइम जाल्लो तो आमकां ओके आणि You can put it now. या आय विल पुट इट हियर ओके सो आतां हांव हिंगा घालतलो ते क्लिप चोय मातशे बारीक. सो गायज हांव फायनली शावर घेवन येयलो आनी हिंग चोयलें हेंगे काम कांय जालें ना हाली चॅटिंग चड जालो हांवें पूण काम जालें ना ओके. सो केदोसो झगडटाय ती आपण चड कोत्ता ते चड कोत्ता सो फायनली तेंगेले हांवें कॉम्पिटिशन दवरलो. सो एनिका आपल्यागे ड्रॉवर कोत्ता हिंगा सो दिस योर्स या आणि बाजील आपल्यागे ते सायडीन घेवन आहा ओके. सो आतां चोया दोगांय ड्रील आहाय मुगो ओके. सो दोगांय रेडी मुगो तुमी आणि कोण जिकोत तेका काटलेशा प्लेट ओके. सो 1 2 3 स्टार्ट. मगे ड्रॉवर मोडशाय तुम्ही खुश पाया माशी विडो आली हू यू सपोर्ट बाजिलो एनिका Yo, I'm your sister, innit? ओके हांव एनिका सपोर्ट करता. सो एनिकान गायले 2 आणि बाजिल गाता 1 ओके. सो चोया कोण बरो आहा आनी कितें तें तुमकां दाखयता हिंगा. सो गायज सगळे मॅस आहा इग्नोर करे ओके कित्याक आमी हे मातशें फिक्स कोत्ताय न्हू. एनिका काय ना एक्चुअली एनिका फायल करपा म्हाका दिसलो फायल कोत्ता मू बट तेका फाल्यां कॉलेज आहा तेका लागून तें आयजू कोत्ता. Yo, where's the screwdriver, bro? I got to it first, didn't I? सो गायज ती एकमुखागे टूल्स उजा कोत्ताय तें तेगे टूल्स वयला आनी एनिका टूल ना थिंगा आतां. To you. Better be. कम ऑन एनिका. एक्चुअली गायज एनिका हे नाका कितें म्हणटाय तो दिस पीस नाका एनिका My nails. Are you after my nails again? या तुगे नाकटान तुज्यान इस्क्रू गुणापा जाताय. Can I have the screwdriver? वाची मुगो Take it if you want it. हियर एनिका. Here for what do you call it? Courtesy run. I got to it first. I took it. सो पार्टनरा मातशें हेल्प करया गेलो ना तो सारको नो 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 स्पेंडिंग या Might as well just give up now, innit? I won't give up. That's the spirit, Alika. So guys, finally Basil जिंकलो. Basil can continue the other one. So आता वयता काटलेश करू गायज मातशे आमगे मानिया मातशे जेवण घालून जाय. तू हाडलो ना गो बुती बा काय हाडलो ना. No. सो गायज तेणी बुती बा काय हाडलो ना आपल्या गेली टिफिन बा काय हाडलो होय. बुती इज लाईक टिफिन नो. एनिकान आणि बाजिलान आता रेडी केला आय मीन रेडी झालं ना ऑल रेडी झालं ते. सो नियरली डन. एनिकान 2 इस्क्रू सांडवले दिसत म्हाका अशी तेशी सोंसपत. एनिका यू ओके. Yeah. इस्क्रू हाय मुगो सगळे ना तकली एक मात ना इस्क्रू सोंतोय बेगीन जाय न्ही. ओके गायज मागीर फूल जाल म्हणटरी हांव तुमकां दाखयता ओके. सो गायज चोवपा शकताय फायनली जाले रेडी आनी एनिका आनी बाजिलान केले रेडी आनी हो टायगर आपण पयलो बसून आहा सगळ्यां परस. एक्चुअली चोवपा कितें रे ते टायगराक कोण दवरले दिसता हे. आनी गायज कमेंटा सांगा म्हाका कशें दिसता तुमकां ओके. एनिका न्हू हा एनिका कशें दिसता सांग ना काय काबड No, I look good all the time anyway, so you काबड कशें दिसता सांगा म्हाका ओके. तुम एनिकाचे कमेंट मातशे काबडा कमेंट जाय म्हाका काबड कशें दिसता आय मीन चेस्ट ऑफ ड्रॉयर कशें. now it's better, Lava. Now it's better. सो सांगाय म्हाका कमेंटाक कशें दिसता ओके. It's quite good if anybody wants chest of drawers. These are quite good, reasonable also. And I think there's lots of space in here. आणि टाइम कितू जालो तो दाखयत तुमकां हे फिक्स कोत म्हणल्यार ओके. टाइम जाली सकाळी 1 कितलो टाइम लागलो तो
ताका लागून गायज हांवें सोडून दिलो तें बट फायनली thanks एनिका to आंटी अँड बाजील दोगांना फिक्स केलें तें So proud. आणि हांव ओके proud आणि of you, my sister. ताका एक्चुअली मॉर्निंग कॉलेज आहा ताका लागून ताणें आतां फिक्स केलें तें ओके दादा guys, आपण बेश्ट आपणाकले सांगूय ना. दाडा सांगता आपल्यागे नांव सांग खंय बसता आपण तो हाली बसोन चोयतालो तो ती supervise करता ते. मिस्टेक काडटालो हें रॉंग आहा तें रॉंग आहा मग गायज तेंचे कोण येयले तेंचे आनी निदोन आहा सोफार ते कॉलेजीसून येयलो आतांय आनी कासार जालें तें काल तेणें आख्खें फिक्स केलें न्हू चेस्ट ऑफ ड्रॉवर All by myself. हय तुवें आनी बाजीलान गेला दोग जाणांन केलें काय एकट्यान केलें ना तेणें बट एनीवेज बरो टायम लागलो तेंकां कितें सांगलो ना तुमकां आतां रेस्ट करता हिंगा किती पोटोडी कोण आहा सोफाचेर आनी दाडागे शाकोती आजून जायना गायज ओद्दोर मायज जाले तो मिक्सरा कडेन हेडटा हांव नको शाकोती आयज जातली केदो जातली आयज सुये आनी कॉमीक केली ती नोक तर तेणें शाकोती न्हू ते आड्यान हितून गेला मिक्सरा आनी धांकणे सारकें लीड बंद केलें ना आनी तेणें स्टार्ट मारनाका आख्खे मिरे उसवण भायर हें चंय हांव नाका तुमकां दिसती पड जालें आख्खे उडयलां सगळे जॅकेटीचे उडयलां आनी सगळे आख्खे उंट्यो तांबडे करून उडयल्ले बट ते आमी पुसले आतां उंट्यो आनी आतां तेंचो मिशना घालपा दवरला रोप आख्खो तांबडो जायना खाल्लो आड्यानाक आजून गुंडायता दाखयता रावस या चोय हांगा चेंज केला हांगा दुसरी दिला हेंचोय आख्खो आड्यान न्हावला कितें जालें आड्यान आड्यान कितें जालें आड्यान जालें खंय चोय सगळे आख्खे उडोवन आनी दुसरो तापेल तुगे जॅकेट आहे तिका सो गायज आत न्हू आमी भायर सोदताय भायर सोद म्हणल्यार 2 ग्रुप जालो आहाय हांव आनी दाडा एक कडेन वयताय आनी आलिशा एनिका आनी बाजील ती एक कडेन वयताय Council होता है हमारे होता है, but we'll see. We don't know yet. सो लेट्स गो एन्जॉय Yeah. आनी हांव आनी दाडा एन्जॉय करताय ओके तुम बाय बाय enjoy करपा. So guys, the comment of the day. The comment of the day is from Nika. Nika says, "Hi my beautiful lovely buddies. Thank you Mercy and Ali for praying for us. Even I pray for you both during Rosary. Mercy, your chicken recipe looked tempting, mouth-watering, delicious. Mercy, you are really a laughter king. Day goes well with all your jokes. Mercy, you said Ali waited for you like waiting for a small children's coming from school. But it's not that, Mercy. It's the love and patience she waited for you till you come back from gym. Great content, really enjoyed watching the vlog. Good that you will spin again and the real winner will win. Thought came in my mind that you will spin again when you said Mercy, no reply from the person. Love you buddies." Thank you so much Nika for the lovely comment. It really means a lot to us. आणि तू सदां आमकां बरे कमेंट घालता you know you are one of our subscribers who is watching from the beginning and you always comment and first thing to give amka morning message like comment disti padna zaल्या we get worried for you thinking like what's wrong with Nika is Nikan kitya comment gailna. See, this is what you know family is like, you know, this is what we call family. Kita we have certain subscribers certain no जायत जाण हाय subscribers जी daily आमका comment घालताय and when we don't see them I'm like I get upset thinking like are they okay because ती सदां आम comment घालताय आणि suddenly एक दिसा घालना न्हू जाल्यार I have that thought like are they okay, I hope they're okay and I just say like God if they're sick or you know if there's any problem thing like you know think rak आणि think bonna zaल्या like you know begin bari kormun. That's my prayer for you all always. Okay, Nika, like I's example when you didn't comment in the morning I was telling Mercy I's Nikan comment to gailna they usually morning so itam give vlog moon so I was worried but when I saw your message few hours later I was like okay she's okay you know so this is what you know our subscribers are for us. We both love you all guys. Eshen comment korit rahay amka. So it's like you know we have a close bonding with whoever comments daily amge vlogache because like example I just gave you all. So we know when you know daily comment kotta. So
इट्स नायस. एनिवेज गायज व्लॉग सोदा मुंगेलो ऑर्डर जाता कित्याक हांवूय उलयता मस्ती उलयता तेका लागून. ओके सो all I want to say is thank you from the bottom of our heart, for commenting, supporting us so much. We love you all, guys. So guys, आम्ही दादा आणि मस्ती मातशे ड्रॉप केले ऑन. सो ते नानागे थिंग मातशे गेले. नाना मातशे काम आहा थिंगा दादा कडेन. सो कितें रिपेर करपा जाय तेका लागून दादा आनी मस्ती थिंग गेले. आणि हांव एनिका आनी बाजील येयले एडपा. Yes. आणि वी आर गोइंग टू 10 Pin. Not for bowling, but I just wanted to go to the arcade. So best thing games help out Mashagor, and then we're gonna go to this Turkish place. What is it called, Anika? I don't know how to pronounce it. Okay, magi dakhayta hai tumka. It's called. We'll ask them actually how to pronounce it. It looks like it's turquoise. I don't know, but mai dakhayta hai tumka. Okay, hoita iti. First, we're gonna go here at 10 Pin, and Anika wants to play some games there. Guys, you can watch us have fun. Huh? You can watch us have fun. Yeah, without mercy. Without mercy, because we're fun people to boring. Apoylo teka to dadavar boit mudpa laglo taklan me Father-in-law bonding. Oy dada et kain sarpalal teka. Then he was like, okay, aponu yeta. So guys, inside paule ami Anika ti already गेली बित्तो. आणि तेगे बरें आर्केड हा व्हडलें. बट हिंग म्युजीक हा गायज सो तितू उलोवपा मेळपाना. ओके पूण दाखयत तुमकां मातशें आनी काय ती कितें कोत्ताय ती. सो गायज हांव न्हू सारकें टायर्ड. हांव काम कोत्तालें मागीर ही हाय न्हू एनिका ती तेका लागून हांव येयलें. एक्चुली येवपा नाका आसलो म्हाका, बट एनिका यो म्हणपा लागले तेका लागून. इट्स अ चेंज काडटाय कितकोन. सो गायज एनिका आनी बाजील दोगांय आतां चॅलेंज कोत्ताय. सो गायज चोवया कोण चड हाय स्कोर कोत्तो. ओके एनिकान चिटींग केलें. एनिकान स्टार्ट केलें पयलें. एनिका यू लिटरली एनिका that's cheating. That's completely cheating. So Basil is leading now. So Basil won. Guys, enki zaten soy burgya machine. Ing hetta yata. Soy. So guys, insoi. हे भुरग्यांचो आहे गायज दोगांयकूच आहे कितें जाता तें. सो गायज हेंचो कितें जाता तें या म्हणल्यार आनी हिंगा तिंगा भोंवताय. सो गायज हेंचो हिंगे जायना. आतां हिंगा येयल्या हेंचोय. सो गायज हेंचो दोगांय टिकेट एकठांय केले आनी हांव थिंग काडटाय. हांव थिंग बसून झेम मारतालें बेजार येयल म्हूण. सो गायज जालें आमगेलें. आतां आमी वयताय गिडपा. हेंगे जालें भुरग्यां भाशेन हँड जालें थिंगा. And so Anika likes all this kid stuff. Because I'm a child. Guys, I'm only 23. Yeah, right. I forgot my age for a minute. Yeah, so आता आम्ही वयताय. I'll show you all where we are going, okay? I'll have to ask them how to pronounce the name. So guys, this name, it's a Turkish place. I think it's pronounced as turquoise. Yeah, turquoise. And so guys, yeah, actually it's a nice, I don't know what they're called, but you get loads of these in Goa. Guys, किती मोठा आहे ते सांगा इंका. ही स्ट्रीट बेस्ट रस्त्याचे जाता ती. Olive plant. Huh? Where? Yeah. Oh, olive plant आणि हा हो यांचे. That's fake. Guys, जायतो लोक हवी तो. मी येत आहे ओके आणि रेस्टॉरंट मेळटाय तुमका.
सो गायज थंयसर बसली आमी हिंगा आनी जायतो लोक हा seems to be like a nice place, right? It's our first time हिंगा आमगे first time. So आमी try करतो आनी दाखयतली. What do you say, Anika? I love Turkish food, so I'm excited. Yeah, me too. Even I like Turkish food. So mashran मेट्टाय तुमका, okay? So guys, आमी न्हू a mixed platter order केला. So because we are 3 of us, so we got this platter, okay? So हांवन सांगताय मागीर कशें लागताय. So guys, and so आमकां तेणी sides हाडिल्ले. Okay, some salad and some Turkish bread and some sauce. Okay, and our drink. Basil is drinking whiskey. Me and Anika are drinking what? Something with Coke. Guys, now I'm forgotten kotha hai. Basil is having sparkling water. With a dash of Coke. Oh yeah, and our Anika Coke. So guys, I'm getting John. Anika is still bullying Basil. That's But how we just. oh my god, looking at that thing, I'm already full. That's fancy. So guys, our platter is here, and that's like huge. I don't know how we're gonna finish this. I think we should call Mercy also, I think. Anika. No, he can come by taxi. So guys, I'm going to say, I'm not going to keep on hatodi tigai, but we will try our best. What do you say, Basil? Anika, what do you say? Basil's already started. Guys, sorry, Basil mashallah jata. So we'll ask Anika. Anika, what do you think? Are we going to be able to finish all this? Yeah, we got this. Okay. Yeah. So let's try and give a review as well, right, on the food Yeah. later. Okay. So guys, kodagenu birthday ha. Sina. Oh, bare music guys. And we are still eating. Guys, Anik birthday ha also. And I'm very disturbed. And that they clap and they, nice music, right? So guys, we are so full. Pot bolle, guys. आणि मस्ती मातशें चाडयलो यो म्हणलेलो कसो यो ना न्हू नानी. No, he didn't come. सो आम आपयलें ताका कितू फर्स्ट केलो यो यो ना आपण दाडा बार पळयता करून थिंग गेला आनी आम बरे फोटो बाका आनी धाडले ताका. It was actually really nice food. We enjoyed. Anyone wants to try it? It's in Feltham. Oh, we didn't ask them what it's called. Oh yeah, meaning I was meant to ask the pronunciation, how to pronounce it. It's a Turkish kitchen. It's Unit 4, guys. Yeah, Unit 4, and it's turquoise, Turkish kitchen. पण बरें आसलेलें, we really enjoyed it. बरें आसलेलें. And the portion we got for the portion of 3, no, Nani? It's a portion for 3. Yeah, we got this mixed platter. Yeah, we got the mixed plate. I told them already over there. That was nice. So yeah, the flavors were also good. Bade aslale tasty sarke. So we enjoyed it. And it had a mix of everything. Yeah. Some lamb and some chicken. Yep. So yeah, very satisfied. Yeah. Ready to go home. Anika's review. Yeah, I'm very satisfied. I'm very full. Yeah. Now I need to go and have a nap. Yeah. So yeah, enge call येईल ना आमका ऑरोयो म्हणून. But once they're done, they'll give us a call. So आम्ही तुमका मस्ती तेंग आडो इथे दोन मेट्टाय, ओके सोमती. सो गाइज फायनली पावले आम्ही घरा. आलिशा ती येलो आमका व्हरपा. आलिशा ती बोरी घेवन येले हुंय. ही पोट बोनेले. Healthy. That the Turkish grill. Finally it's time to respin the wheel. Okay, आणि respin कित्याक कोत्ता आम्ही, कित्याक जो कोण विनर हारलो तेणे क्लेम केलो ना आपल्या गेल, तेका आयजूय रावले आम्ही, I mean कालूय रावली. So she didn't reply nothing.
सो तेका लागून गायज आता आमी येयले रिस्पिन करपा आनी रिस्पिन करतले हाली इंडिया ओके नॉट युके कित्याक युके जो जिखलोलो तेणें ऑलरेडी अप्लाय केलो प्रायज क्लेम केलो बट हाली इंडिया स्पिन करतले ओके एनिका आर यू रेडी Yes, I'm ready. सो गायज Ali you are ready Yeah, I am. Just give me 1 minute. ओके सो अलिशा ते म्हणल्यार रेडी करता सो गायज फायनली आता आमी जाली रेडी स्पिन व्हील करपा आनी स्पिन व्हील करपा आमगेले एनिका आहा अलिशा टायगर एंड मी ओके सो गायज चोया कोण जिखता आमगेलो गिव अवे जो कोणे क्लेम करू ना तो सो आमी रिस्पिन करता ओके Yeah. लेट्स स्टार्ट Yep. 3, 2 2, 1 1. go yay guys let's see आणि टायगर चोयता कोण जिखता तो so the winner is Maria Antoinette 8807 Congratulations. congratulations so Maria. the winner is Maria Antoinette 887 yeah can you show again Yes. so guys चोवपा शकताय this is the winner yeah Maria Antoinette 8807 Yeah. so guys Congratulations. congratulations Maria. आणि तुगेलो प्राइज तू क्लेम कर रोखडो ओके So Maria Antoinetta, आमकां इंस्टाग्रामाचे मेसेज घाल ओ आमी ईमेल एड्रेस घालतली सो तेजे तुज्यान ईमेल करूं जाता आमकां तुगे डिटेल्स ओके आणि बेगीन तुगेलो प्राइज क्लेम कर यू हॅव ओनली 1 वीक या ओके सो गायज तुम्ही चोयला आसतले आयच्या ब्लॉगान आमी कित केला कित ना ते आणि समजा आजचो ब्लॉग तुमकां लायकूय जाला आसतो मग ओके सो लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आणि सबस्क्राइब बी करे ओके थँक यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय